आणि गॅडा तर्फे जांचे घरा तुम्ही सोलर रूफटॉप बसवू शकता तांच्या खातीर कॅम्प आसा आणि तो आता पहिलोच कॅम्प बांदोडे पंचायतीत आमचे पाटणतळी नंदनवन हॉल ह्या हातूंत आसा. क्रिकेट गेम जाल्या नंतर सादारण 12 सुमार होच कॅम्प परत कवळे पंचायतीत आसा आणि वाडी तळावली आडपय अगापूर हो बरोबर 3-4 आसा आणि त्यानंतर पुणे आणि मडकयत 5 आसा. तुम्ही खेळ्या नंतर जे कोण शक्य आसात आणि मुद्दाम येवचें, कारण तुमकां एकूच गजाल सांगता हांव, जांकां 4000 बील येतालें इलेक्ट्रिसिटीचें, जेन्ना रूफटॉप सोलर तांणी बसयलो तांचें बील आतां 200 रुपया जाता. हाजे वयल्यान तुमी लक्षांत घेया कितले सेवींग तातूंत आसा तें आणि त्या प्रमाणे ॲक्ट करा. त्या शिवाय 50% सबसिडी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता आणि ती सबसिडी तातूंत फायदेशीर आसा. म्हणजे एक 5 लाख जर एस्टिमेट जालो 2.5 लाख गव्हर्मेंट दिता, हें लक्षांत दवरा. परत एक्स्ट्रा वीज जी आसा ती गव्हर्मेंट जवळ जवळ 3 रुपया 25 पैसे प्रमाणे खरेदी करता, तोही फायदो वेगळो आसा, हें लक्षांत दवरा.